टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरी असतली, एकदम मस्त मजेत असे. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त असे. हॅलो, गुड इव्हनिंग. आणि 5:30 जरी दिसतं मरे बाहेर होत असं नाही, काय कळना. तू किती म्हणता? चाकरा सामकी बसयली की ना रोखडे आड जाता हेवटेन तेवटेन दोळ्यान वत मारता. म्हणा एक खुशी एक कोणच्या बसयल्ले, ग्लासेस लायले ग्लासेस लावन घेयना अशें म्हणून एक कोणच्या बसयल्ले जाल्यार हे सगळें न्हिदता आणि दोळ्यार वत पडटा मागीर. मस्ती जालें तें. सो आयज आसा आयतवार कोण रे? शेनवार, सॅटर्डे आयज. आणि आतां न्ही 5:30 जाली दिसता सांजची. सो सकाळच्यान व्हिडिओ बी कांय शूट करूं नाशिल्लो रे. आणि आता न्ही हे पळय भायर सरल्या आमी, म्हटलं व्हिडिओ बी स्टार्ट करूया अशें म्हणून. तर अनप्लॅन असें आमची आयची जर्नी. सो चड पयस लॉंग ड्रायव्ह, ऑलमोस्ट 25-50 किलोमिटर. मंकी बाबा पयलीं मरे वत दोळ्यार मारता, आंग आनी काडटा. सो 25-50 किलोमिटर जालें ना, लॉंग ड्रायव्हच जाली ती. सो आमी आतां वचपाक भायर सरल्या काणकोण. एक्चुली काल हो वता म्हणत आशिल्लो सांजचो, मागीर वचूं ना बेजार येता म्हणून आयज वता म्हणपा लागलो. सो हांवें म्हटलें वयताच न्ही आमी बी येता अशी बेश्टी भायर सरता म्हणल्यार. गरमेक बेजार येता न्ही घरा कडेन, फकत गरमी जाता करीत रावपाचें अशें म्हणून म्हटलें चल आमी बी भायर सरता अशें म्हणून. सो म्हटलें आमी बी येता अशें म्हणून भायर सरली वचपाक. तर 5:30 जाली आतां, बट भायर वत न्ही कडक आसा. आनी हे पळयात हांगासर सगळें न्ही नाकटांनी बुरकिता ते विंडोचे हें आसता सगळें. आनी तितून म्हाका बी कितें सांगता कसली भाशा जिबली दाखयनात. सो मदींच मातशें दमटी जाता, मदींच न्ही अशें करून वत येता. पण वत आसा बरें रखरखीत अशें. सो या म्हटलें. आणि आयज सॅटर्डे एक्चुली काणकोण मार्केट लागता, विकली मार्केट जें आसा पळय न्हू तें. बट एका म्हटलें आसूं चल या अशें. ट्रॅफीक आसता खूब, कार घेवन वचपाक बेजारता सॅटर्डेक जें आसा तें. बट आसूं अशें म्हटलें आमी येता म्हणून तो कार घेवन भायर सरलो वचपाक. या म्हटलें. तर कोण रे बाबा, नंबर प्लेट बी काय ना. सो वचपाक भायर सरल्या आतां बेश्टीच. जशें काम अशें कांय ना आमकां, आमी जस्ट वता म्हणून बेश्टी तशी भायर सरल्या. पळोवया आतां सॅटर्डे मार्केट न्ही, हेका म्हटलें आतां भायर सरतकीर कितें फ्रुट्स बीन आसा जाल्यार पळोवया अशें म्हणून. एक्चुली आमी अशें करप आशिल्लें, संडे मार्केटाक एवरी टायम वताच न्ही सदाशिवगडार. आयज आमी शेनवारा मार्केट करप आशिल्लें. सो व्हिवर्सांकूय बी कितें पळोवपाक मेळटा आशिल्लें दुसरें अशें समथींग डिफरंट. हय येयना, बट कितें आसता तें दाखोवप आशिल्लें मार्केट, काणकोण मार्केट अशें म्हणून. तू कितून दाखवू शकता दाखय ते रावंड न्ही गो तें हो आपूण बसता खंय तुका जाय तें घे आनी यो खंय. अशें बॅग बी अशें कांय हाडूना आमी शॉपिंग करपा खातीर. तें बेश्टें बॅग आसा. सो पळोवया कशें कितें तें. आनीक आयज म्हाका सांगता तो तुका आपण भायर च्या पिवयता खंय खूब टायमान. पयलीं आमी भायर जावचे पयलीं अप टू प्रेग्नन्सी म्हणल्यार 9 म्हयने म्हटल्यार न्हू वताली अशें करून. 8.5 न्ही 9 म्हयने म्हटल्यार 9 म्हयने क्रॉस जावन मागीर गेला हांव न्ही. 9 म्हयन्याचेर गेला हांव घरा. सो तेन्ना म्हणल्यार आमी अशें करून वताली च्या पिवपाक. इवन सावड्ड्या सुद्दां गेल्यार तेन्ना आमी वयताली स्वस्तिकांक, उडपींक बीन च्या पिवपाक. आनी हांव अंदाज खूब तेंपान आमी या खंय च्या पिवपाक व्हरता खंय तुका आपण. आनी मागीर हे कांदा भजी बंद केली करपाची कोस्टलान. आतां परत स्टार्ट केली काय खबर ना, गॅस मेळना म्हणून तेन्ना बंद केल्ली. दिसता बट गॅस म्हारग केल्ली कालच्यान गॅस जाला म्हारग. बट तो तेमकां कमर्शियल तेंगेले बी कमर्शियलच न्ही तर. जावना न्ही डिक्लेअर 200 रुपया कितें म्हणटाली न्ही तू. 250 7 अशें कितें म्हणटा बाबा. सो तेमकी जालो म्हारग. सो पळोवया या आयज मागीर कोस्टल पॅलेट. तुमकां बी खूब टायमा नंतर व्हरता. खूब जाणां आसतलीं जे नवी व्हिवर्स आसतले तांकां खबर नासतलें. आमी वतालीं पयलीं कोस्टल पॅलेट दाखयता तुमकां. एवरी टायम कशी काणकोण बेली म्हणटा वयताली बेश्टी च्या पिवन घरा कडल्यान येयल्यार बी वयताली. आतां बायक घेवन वयता. बायक व्हेल्ले 2दा सुद्दां न्ही रे ना, एसी बंद केल्या त्या सायडीची. सो दाखयता तुमकां. ओके पळोवया. कांयच ना बेश्टी अशीच भायर सरल्या. खंय वता कितें कितें जाता अनप्लॅन ते तुमच्या वांगडा सगळें अनप्लॅन शेअर करता न्ही रे.
चलो बाय. शिव 5:45 जावपा येयली म्हळ्यार 5:40 जाली आनी भायर पळयात कसले वत जाणा रखरखीत वत आसा सारकें ह्या पळयात आनी वत पळयात कसलें तें सामकें इतलें कडक वत जाणा पूण मदींच न्ही एक 5 मिनटां खातीर अशी दमटी जाता मागीर परत आशिल्लें तशेंच न्ही अशें करून वत येता भरपूर कडक सारकें भायल्यो गाडयो खूब आसा न्ही इंडियन गेस्ट आनी बीच पळयात सामकी चकचकता ओके सो चलो काणकोणूच आसा आमी एक्चुली मार्केटान भोंवतकीर मेळ्ळा न्ही रे सद्या सामारच्या पण एक्चुली काणकोणच न्ही हे आतां बारीक बारीक गांव कोणाक खबर आसा तांकां खबर आसा नाजाल्यार लोक म्हणटाले की काणकोण अशें न्हू आतां हांव बी पयलीं कशें काणकोण म्हणटा म्हाका थोडी खबर आशिल्लें गालजीबाग खंय तळपण खंय माशें खंय लोलयां खंय खबर आसा तांकां खबर आसा न्ही आमच्या खातीर काणकोण आमकां खबर ना न्ही पण आमच्या खातीर काणकोण तुमकां खबर आसा न्ही म्हणजे तुमच्या खातीर माशें म्हणटा म्हणटा गालजीबाग पावली आनी हे हांगासर पळय वावराक पेटला सगळें बुड्डिता धरून दोनी हातींनी नाकटां दुखतली गो म्हणल्यार आयकना फर करता माजरा भशेन राबा माऊ करता तशें करता न्ही रे चलो सो पावली आमी काणकोण मार्केट सो पळयता पार्किंग मेळ्ळा पुरो मार्केटान रश आसता मातसो कितें येयला पळय पावसाचें सगळें दोरयो कापे पण ना रे गाडयो बी कांय दिसना मरे रस्त्याक कांयच ना गाडयो रे शाणी डेडू धर ना ताका धर म्हण लागला एक सारकें ताजे फुड्यान उडी मारता शी रे मातयेच्या आयदनां लग्नाचे हे न्ही लोकल सिजन ताका लागून आसतलो जाल्यार तितली गर्दी ना न्ही हरशी आसतली तितली पार्किंग तर मेळत ना न्ही पार्किंग कशें मेळटलें पार्किंगा जाग्यार ती भाजी बी घेवन बसता न्ही लागत हांगासर आतां दिसना हेणी हे लायला आनी बरे आंब्याचे वांटे घातले 100 रुपया 4 आंबे दिसता 4 घातल्यात सो कांय ना गर्दी गांवठी मिरसांगे अट्टंबा सोलां हे हे सायडीच्यान तोतापुरी आंबे बी येवपा लागले मरे न्ही ऑल टायम न्ही सिजन सो कांयच ना रश मार्केटान सो हांव वचून आयलें मार्केटाक मातशें फ्रुट्सां फुड्यान वचून येयलें भितरले म्हळ्यार जे कडेन मार्केट लागता पळय वेजिटेबल्स एंड ऑल तो वचून अशेंच करून येयलें हांगाच फ्रुट्स वाल्या कडेन थंयच मानकुराद मुसराद आमी ना मुसराद न्ही मानकुराद आनी हापूस आंबे जे आसा पळय ते ना मानकुराद आशिल्ले एकल्या कडेन पूण बारीक सामके घोटां भशेन 350 रुपया डझन म्हणटालो हांवें हें करूं ना घेवना हेका दाखयलें मागीर हो बाय हो आनी बाय आसा एक रावंड मारून येयलें सो दाखयता तुमकां पयलीं आमी आतां कोस्टलान वता च्या पिवपाक मागीर फुडें सगळें मागीर सांगता मार्केटाची खबर बीन ओके सो हॅपॅक कोस्टल पॅलेट आफ्टर अ लॉंग टायम आनी एकदां येयल्ली आमी दाखयलें तुमकां बाय सगळ्या भोंवान बी येयल्ली ते तेंचे कडेन हो बीन आमो लागला पूण घोटां हाडनालो न्ही रे ना तेगे लागूना तेगे फुलोच नाशिल्लो सो आमो लागला आयलो चल रे देवान बायेक घे बाय न्ही पळय फकत म्हाजे केस अशें करून धरता आनी ओडटा केस कशेंच सोडिना केसांकच फकत येतलो डेडू येतले हे साडीच्यान घेतलो तुका पळय सो हे पळयात हाडनाले कोस्टल पॅलेट सो चलो हे पळयात हांगासर आयज बी कांदा भजी ना हाय बिकॉज ऑफ गॅस सो हांव वयर पडलो ताणें आपल्याक जस्ट एक च्या ऑर्डर केला तांचे फुडें वच नाका
हात मारतले हात मारतो आणि हांवें समोसा घेतला आणि लिंबू सोडा बाय हात मारता म्हणून थंय दवरलेलो मागीर हेणे घेतले बायेक आतां सा गरम गरम हा जिबलीच लागली म्हजी चर्र जाली जिबली समोसा गरम आसा सो खावन घेता आमी आतां पयलीं हांव मागीर हो खाता ओके मागीर मेळटा बाय भायर पळयता गाडये आयली आमी च्या बी पिवन मस्त टुन्न जावन रे सो कांदा भजी थंयची न्ही बरी लागता केन्ना जर तुमी आयली कोस्टला जावं अशें करून कांदा भजी अवेलेबल आसा जाल्यार मुद्दम ट्राय करात हय तो सांगतालो वेटर हे खंय गॅस बंद जालो तेन्ना बंद केल्ली तेणें एक्चुली तेन्ना बंद केल्ली तेणें गॅसा लागून म्हळ्यार अशें करून सगळे आयटम करनाशिल्ले थोडेशे आयटम बंद केल्ले सो आजून खंय करूं ना आतां करपा आसा खंय स्टार्ट सो बरी आसा हांव आनी प्रेग्नन्सी टायमार हांवें आनी खाल्या ती म्हाका एक्चुली एसिडिटीचो प्रॉब्लम आशिल्लो प्रेग्नन्सीक 4 म्हयने म्हटल्यार लास्टाचे न्ही रे स्टील हांव ती कांदा भजी थंय वचून खातालें तेलाचें खावूं जायनाशिल्लें न्ही बट बरी लागता तेंगे कांदा भजी मस्त सारकी आनी मेळूना आमकां आयज सो आमी 1 प्लेट समोसा ऑर्डर केला हांवें आनी हेणें दोगांयनी एक गुटलायलो रे म्हाका कितलें बरें लागना आनी आयली समोसा आसा ओके लायक बरो आसा असो आतां आमी वता घरा हांव च्या पिला हांव लिंबू सोडा पिलो म्हाका च्या नाका आशिल्ली ताका लागून हांव लिंबू सोडा पिलो आनी हो च्या पिलो आतां वता घरा मातशें माजाळीं गेल्लेशें दूद एणॉल तशें घेवपाचें आनी मागीर वचपाचें घरा बाय न्हिदले ते गाडयेन बसले म्हणटा न्हिदता तरी बरें उदक वता आसतना न्हिदूं नाशिल्लें आतां न्हिदलें पळय सू करता एक्चुली न्हिदपाचो टायम तेजो न्हू सो न्हिदलां तें आतां ट्रॅफिक भरपूर आसा सॅटर्डे संडे न्ही म्हळ्यार आमी अशें करूं केन्ना ट्रॅवल करता न्ही आमच्या थंयच्यान काणकोण किंवा घरा वता आसतना सावड्डे बी सॅटर्डे संडे भरपूर ट्रॅफिक मेळटा एक्चुली सॅटर्डे संडेकूच न्ही रे आतां आनी डेली आसता ट्रॅफिक बट सॅटर्डे संडे हक्काची न्ही ट्रॅफिक म्हणून आसता सॅटर्डे संडे भरपूर हय आसता अशें बरें ट्रॅफिक आतां मातसो हेजो सिजन न्ही समर सिजन हॉलिडेज न्ही लोक ट्रॅवलिंगा बी भायर सरता ओके सो चलो माजाईन मातशें इल्लेशें दूध बी घेवया आनी मागीर घरा या ओके बाय न्हिदला न्ही एका हातीन व्हिडिओ आनी एका हातीन हें जायना ही बसले हांगासर जेवणाक आनी तें पळय पळोवन थंय कितें करता तें जेवपा इल्लें बी ना मूठभर बी पण हें पळय एक्सायटमेंट पळय कितलें तर सो आयली आमी पावली उदूक आतां आमी उदूक आतां 8:30 जाली वरभर मायज जालें आमी जे आसा पळय न्हू पावून आयली बायेक मातशें न्हिदयलें बीन तें येतना वाटेर मातशें न्हिदयलें हें करपा लागलें सो तें न्हिदलें बीन आनी आतां उठलें आतां ताका न्ही जेवण जें आसा पळय न्हू तें लायता आनी आमी वेट करता तारक मेहता केन्ना लागतलें काय म्हणून 2 मिनटां उरल्या तारक मेहता लागपाक सो आतां ताका न्ही बायेक जें आसा पळय तें पयलीं भरून घेता आनी मागीर आमी जेवपाचें आनी मार्केटांतली खबर म्हटल्यार न्ही कितें जालें जाणा एक्चुली आमी गेल्ली मार्केटान म्हाका सुके मिरसांगो बी जाय आशिल्ल्यो सो संडे मार्केटाक नाका हांगाच पळोवया अशें म्हणून चिंतलेलें हांवें बी बट मेळूना म्हाका आंबे बी जाय तशें मेळूना आनी मागीर पार्कींग बी नाशिल्लें हो बीन गाडयेन रावलो बायक घेवन कित्याक वाटेर गाडी दवरपाक पडटाली न्ही ब्लॉक जातालें सगळें ताका लागून मागीर म्हटल्यार आसूं एकलेंच आनी भोंवपा ही बीन गाडयांक अशें म्हणल्यार आसूं म्हटलें आनी हांवें कांय हें करूं ना लास्ट खाली आतां येयली जस्ट चायेचो घोट मारलो न्ही रे अरे फकत च्या पिली आनी येयली कांय करूं ना सो येता आसतना वाटेर दूध बी सगळें घेतलें आनी आयली बाय न्हिदतालें म्हणून मुखार आनी हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो कांय शूट करूं ना आतां न्ही ताका लायता सो ह्या पळय तेजें हांगासर जेवण जें आसा पळय न्ही तें रेडी करून दवरलां सो ताका पयलीं लावन घेता की ताका न्ही न्हीद सारकी जावना तेगेले आवाज जालो म्हणून तें उठलें सो उठलें न्ही ताका आतां परत न्हीद येता दोळे पुसयता सो न्हिदलें न्ही मागीर जाल्यार हें जेवपाक उठचें ना आतां न्ही सो ताका लागून पयलीं ताका लावन घेता आनी मागीर तुमकां थोड्या वेळान मेळटा पळय खुर्चेर आवाज करता दोळे पुसयता सो रातची न्ही आतां 10 जाली आनी आमचें जेवण बिवून जालें सगळें किचन बिचन क्लीन केलं सगळें सेट केलें
आनी फाल्यांच्या हेका आनी स्ट्रेस ना म्हागेले अशें रातचे जेली खाली आयदनां धुलें सगळें किचन बिचन जो आसा पळय तें क्लीन करून आयदनां बिदनां धुल्लीं आसता पळय ती निस्तून सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरून न्हिदपाचें ते हितून सिंकाक आयदनां दवरप मागीर हें करप ती धुल्ली आयदनां तशीच दवरप न्हिदपाक म्हणून तसलें जायना तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरलें न्ही बऱ्याक पडटा सकाळ फुडें उठून आनी हेडेक ना बाय हें करता रडटा भितर सो सकाळ फुडें उठून आनी हेडेक आसना न्ही मागीर तो फाल्यां जें आसा पळय तें फाल्यांच्यान काम चालू आयचें आनी फाल्यांक पेंडींग दवरप ना सो बऱ्याक पडटा तशें करतकीर म्हणून हांव तशेंच करता आनी दवरता सगळें जालें किचन बी धुलो म्हळ्यार वॉटर जो आसा पळय तो सगळो धुलो आयज अशें न्ही हांव मदीं मदीं न्ही एक 2-3 दिसांनी जे आसा पळय सोमतो वॉटर जो आसा पळय न्हू तो धुवून काडटा म्हळ्यार सोमतो स्क्रबर घेता आनी घासता कित्याक आमी कितलो जर पुसून बिसून निवळ केलो न्ही जाल्यार तो निवळ तितलेच पुरती जाता ते तेलाचे डाग वीक जे आसा पळय ते उरता मागीर चिकट जाता न्ही सगळें अशें म्हणून धुल्ल बील बसतकीर मागीर ते बुरशें दिसता अशें म्हणून हांव मागीर कितें करता रातचो न्हू एक 2-3 दिसांनी बीन वॉटर जो आसा पळय तो स्क्रबर घेता लिक्वीड घालता आनी धुता उदक घालता आनी सोमतो धुवूनच काडटा पुसना आनी अशें करून बाकीचें अशें करून 1-2 दीस जो आसा पळय जस्ट पुसता आनी दनपारां पुसप रांदून जालें की पुसप तें तर आसताच न्ही अशें म्हणून तें सगळें करून काडटा मागीर एट अ टायम कितें फंक्शन बी आसता जावं कितें चवथ दिवाळी आसतना सगळ्यांक सगळें घाशीत बसपाक नाका तेन्ना मागीर अशें करून लायटली वयल्यान निवळ केल्यार सगळें जाता न्ही तेका लागून तर बाय उठलो आतां तेका न्ही जेवण बी न्हिदयल्लें म्हळ्यार लायिल्लें आनी इल्लेशें हें जेवलें तें आयज कांय खावना तेणें गरमेन जायना आनी आमकां तितलें हें जाता तेका आनी खंय बाबड्यांक सो थोडेशें जेल्लें आनी न्हिदूय बी येतालें तेका न्हिदलेलें लायट गेली एक 10 मिनटां खातीर सो तें उठलें फॅन एक्चुली फास्ट करून दवरलेलो हेणें लायट गेल्या म्हणून सामको 5 केल्लो फॅन स्टील तें उठलें उठटलें म्हणून तेणें फास्ट केल्लो फॅन बट उठलें आनी तें उठपाक लायट येयली आतां हें पळय परत तेका न्हिदयता म्हणल्यार हें करता उठला न्ही तें न्हिदतलें कितें जस्ट आतांच उठला तेका लागून सो हांवें म्हटलं व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एंड करून घेवया अशें म्हणून काळोख पडटा फाट केल्यार सो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हें पळय परत गेली लायट अशेंच जाता 1 मिनीट अशेंच जाता आत्तां गेलेली लायट बट परत गेली सो सगळ्यो लायट्यो चलना लायट वयतकीर एकूच हॉलांतली एक किचनांतली एक रुमांतली एक अशें करून चलता सो चला तर आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय